नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कांय लोकांक सत्तेचो माज चडला. तांचो माज देंवोवपाची वेळ आयल्या. तांकां तांची जागा दाखोवपी ताकद उठा संघटनेन आसा. आमदार गोविंद उलयलो. उठाक कोणाच्या वाटेन वचना. कोण वाटेक गेले जाल्यार तांचे वाट लायतले वगी बसपाक ना म्हण आमदार गोविंदाची शिटकावणी. ज्या लोकांनी मातयेचेर केन्ना शेता वाटान कोदळून चलयना, नांगरून चलयना, ज्या शेतावर किंवा हे आमचे व्हडले आम्ही बांद बांधले त्या लोकांचो काही आस्पाव ना. ज्या लोकांनी फक्त आमच्या जाणटेल्यांचे आमच्या पणल्याचे आमटे घेऊन आज हे सगळे आपले जमी आपल्या नावाचेर धोरणे खेळाले त्या लोकांनी राजकारण करतले आणि त्या लोकांच्या धावणे गुलामगिरी कमी रावले. तिच्या नरकांतल्यान जर आमकां भायर जर सरपाची गरज आसा जाल्यार आज विचार करपाची गरज आसा की आमी हे फुडें सुद्धा राजकारण करतले म्हण आमी राजकारण. समाजकारण आणि राजकारण ही एकाच नाण्याचे दोन बाजू असतात ही सांगपाचीच वेळ आयली आसा. आणि जे लोक केन्ना 2% लोक असतात हे लोक आमचेर वक्तव्य चलयताले म्हणजे आमचो जो विचार आमचो गिन्यान जो आसा आमची बुद्धिमत्ता जी आसा आमी केलो काबार कष्ट जो आसा याचे दामणे आमी मानतले किंवा ताळीन दिल्लो काही गोष्टी जे नियम जे असतात ते आमच्या लागतले आमी कपडे घेतले मस्ती जर मुखार जर चढली तर ती नशे दवरपाची ताकद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार तुमच्या ह्या सगळ्या उठाच्या कणेकाचो वागाडी वागिडी आशिया कप T20 क्रिकेट सर्तींत भारताक जैत. भारतीय क्रिकेट पंगडान PCB अध्यक्ष नक्वी कडल्यान ट्रॉफी घेवपाक न्हयकार दिलो. ट्रॉफी मेळूंक ना म्हूण ट्रॉफी नासतनाच जैत मनयले. भारतान पाकिस्तानाचेर 5 गडी राखून जैत जोडले. तिलक वर्मा, कुलदीप यादवाची बरी कामगिरी. कोडार IIT येवची ना मुख्यमंत्र्याकडे उलयला. उपरांत शिरोडेचो आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकरान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन केले जाहीर. गैरसमजाक लागून खंय IITक विरोध जालो म्हूण शिरोडकर सांगता. IIT नाकाच म्हूण कोडार वासियांनी कांय दीस फाटीं लंगडेश्वर देवाक विरोधान गाराणे घातिल्ले. गोंय सरकाराक IIT खातीर सोदिल्ल्यो सगळ्यो सुवात्यो लोकांच्या विरोधाक लागून सोडच्यो पडल्यो. आतां कोडारच्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान थंय IIT जावची ना म्हूण शिरोडेचो आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकरान जाहीर केला. सध्या तरी IIT फार्मागुडेरच उरतली म्हूण सुभाष सांगता. हांवें आमचे भितर उलयलें आनी सीएमा कडेन 2 मिटींग केल्यो आनी काल न्ही पयर सीएमा कडेन जेन्ना म्हटलें की अशें आसा कशें करुया तें पावल्यार लोकांचो विरोध नाका आमकां लोकांक त्रास करून संस्था नाका कळ्ळें की ना. आमी पळयतात की बरें वेवस्थीत पद्दतीन ही संस्था चलची आनी एक नामांकीत अशें इन्स्टिट्यूशन गोंया भितर जावचें अशें म्हणून जातूंत भितर रिसर्च संशोधन खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलें अशें म्हणून. तर आयज म्हाका सांगपा हें दिसता की तो प्रोजेक्ट थंय बंद जाल्लो आसा. IIT जो प्रोजेक्ट ह्या गांवांत येवपाचो आशिल्लो तो खंय तरी विशय आतां बंद जाल्लो आसा. तेचेंच कारण म्हणल्यार आयज सुभाष शिरोडकर जे WID मिनिस्टर आहा ह्या शिरोडे गांवचे आमदार ताणें आयज पणजी प्रेस घेवन ऑलरेडी मिडिया मुखार सांगलेलें आनी त्याच प्रमाणे ते स्वता हांगासर कोडार गांवांत येयले. आयज हांगासर सगळे ग्रामस्थ जमलेले आनी ताणें लोकां हुजीर सांगलेलें आसा की हो जो कोडार विशय आहा तो आयच्यान बंद जाल्लो आसा. तेन्ना सो लोकांनी कसलेंच एजुकेशन हेजे मुखार करचें न्ही. IIT जी आसा पळय न्ही ती कोडार येवची ना ह्या संबंदी गांवच्या लोकांक सांगपाक आनी मिडियाक सांगपाक जेणे करून वेगवेगळ्या भागांतल्यान सुद्दां लोक येवन तांकां एका लग्न वगैरे सुद्दां लोक सहभागी जाले. पसून हो एक लोकशायेचो भाग आसता. त्या अनुसार म्हाका सांगपाक खुशी जाता की हो IIT हांगासर स्थापन करपा विशय बंद जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्या दोन्ही बाजून समंजसपणात आज गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री आणि आतांच जलस्रोत खात्याचे मंत्री आदरणीय सुभाष भाऊ त्या मतदारसंघाचे आमदार यांनी योग्य तो निर्णय घेतलेलो आसा. त्या निर्णयाचे हांव स्वागत करतलो. आणि त्याचबरोबर जे शेतकार खास करून कोडावेले ग्रामस्थ आनी मुठभर लोकांनी खास करून ताणें ज्या तरेन जी स्फूर्ती आणि ताणें जो लढो दिवपाचो प्रयत्न केलो आणि संपूर्ण गोंयच्या वेगळे वेगळे ऑर्गनायजेशन्स आसतली पॉलिटिकल पार्टी आसतल्यो तांकां भाव त्यांच्या मुल्याक तांच्यांनी साथ दिलो आणि सगळ्यांची प्रतिक्रिया एक आशिल्ली. खास करून आमचे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान सुद्दां
जाहीरपणान तेंको दिल्लो आशिल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान योग्य तो निर्णय घेवन आज ती रद्द केल्ल्या बद्दल हांवूय सरकाराचे उपकार आठयता. जे डिक्लेअर केला आमच्या WRD मंत्री बाब सुभाष शिरोडकरान की कोड्रा जे प्रोजेक्ट येवंक सोदताले हाडूंक सोदताले ते IIT जंय 12 ते 14 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर करपाचो जो प्रोसेस सुरू केल्लो सरकार हाजे ते मुखार व्हरचना म्हणून आतां आज दनपारां सुभाष शिरोडकरान जे डिक्लेअर केला हाजें आमी स्वागत करतात. पूण स्वागत करता आसतनाच जे तरेन प्रोजेक्ट सरकार हाडटा, जे तरेन जंगलां काबार करूंक सोदता, जे तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून लोकांच्या माथ्यार थापूंक सोदता हाजो आमी सदांच निशेध करतले. आनी जंय जंय लोक उठ्ठले ते मागीर पेडणे टू काणकोण आसूं वास्को टू मोले आसूं, जंय जंय लोक उठ्ठले लोकां बरोबर गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी बाब विजय सरदेसाय सदांच उबो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोबर दर्यान शेनवारा उसरा राती नुस्तेमारी बोट बंद पडून बुडली. पेले फर्नांडीस हाचे सयत दृश्टीच्या जीवन रक्षकांनी जेटस्की वापरून 27 नुस्तेमाऱ्यांक वाटयले. कोस्टल पुलिसांकडे खंय बोटी ना. सरकारान दक्षिण गोंयात 2 आनी उत्तर गोंयात 2 बोटी दिवच्यो म्हूण पेलेची मागणी. वॉटर स्पोर्ट्साक लायसन्सां बेगीन मेळ्ळी म्हणून जीव वाटावंक शकले. पेलेन सरकाराचे उपकार मानले. राती हांव न्हिदलो आसलोलो आनी राती म्हाका डॅडाक फोन येयलो आमचे एक टॉलरकार भावाचो भेटलांतलो आनी हांवें म्हळें कितें जालें आपणालो टॉलर म्हणून लागलो भायर वयता आसतना बुडलो आनी दोयरोय बी राफ आसलो पावसूय आसलो. हांवें सांगिल्लें इट्स डॅड राती डॅड एकलो मॅन पावर बायल म्हणून लागली सी इट्स युअर फॅमिली जाता फिशरमॅन उरतो वच तूं. बायलेनूय म्हाका सपोर्ट दिलो देव बरें करूं म्हणटा आमचे बायले स्वता म्हाका सपोर्ट करची. सो गेल जाल्यार हळू हळू ओसाड येताय. सो आमी ते हिंगा दर्यो बऱ्यो घात म्हळ्यार मातशें उजवाड जालो. उजवाड जाता म्हणटकीर मात एक्सपिरियन्स मेळ्ळो बोट खंय लावपाची जेटस्की. सो जेटस्की लावन आमी सगळे फिशरमॅन भावांक साल्वार केले विथ द हेल्प ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो. हिस्ट्री बी तेंची बी जेटस्की घेवन येयले आनी इतल्यांनी न्ही हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट एंड फिशरी डिपार्टमेंट एंड ट्युरिजम ऑफिस आमकां हे पाटी तेणें वॉटर स्पोर्ट्साचें लायसन्स बेगीन दिलें. जेन्ना बेगीन दिलें म्हणटोर मुकोळे ती जेटस्की कंडिशनान आहलोली नाजाल्यार तें कितें जावपा तें आमी नोकोय. देवूय सगळे तितले कोता आनी आज आमचे 27 फिशरमॅन ते आनी तितूलो एक सिनियर सिटीजन तो अरावंड 65 प्लस. हांवें म्हळें बाबा तूं हुस्का म्हळ्यार आगोंदा म्हणून लागलो. सो देवान 27 फिशरमॅनाक रिस्क्यू करून बरे भाशेन आमी तेका वयर सांबाळ्ळे. आमचे कोस्टल पुलिसूय बी आसलेले 4 जाण विथ अ जीप. But it's very sad that our government बोट नाय आमगे गव्हर्मेंटा कडेन ते म्हणून लागले पयली बाब आमकां बोट नाय पुलीस तूं मातशें वचोन तेका साल्वार कर. सो आमगेले हांव CMाक मागोता कित्याक फिशरी मिनिस्टराक कितले पाट आमी सांगिल्ले न्यू इयर जास्त हुणे सेंट्रला जाला सेंट्रलासून फंड हाड आमगे कोस्टल पुलिसाक 4 बोट्यो दिच्यो सावथा 2 नॉर्था 2. गोंय सुटकेक 64 वर्सां जाली तरी मडकयच्या गवळी वाड्यार रावपी धनगर समाजाच्या गांवांत वचपाक आजून रस्तो ना. रानांतल्यान वाट माड्डयत लोक यो वच करता. भुरगीं कवळे मेरेन चलत शाळेक वतात. वाघ जिवाण्यांचो भंय. गुरवार बायलांक दुयेंत पडिल्ल्यांक सदचे त्रास अशें थळावे उलयले. प्लॉट विकिल्ल्यान रस्तो करपाक NOC मेळना. 2 व्हिलरांक तरी रस्तो करचो म्हूण यत्न चल्ला. विचार करुया म्हूण खंय आमदारान सांगला अशें कवळेचो आदलो सरपंच राजेश कवळेकार उलयलो. आमचे करुया म्हणल्यार मागीर कोण जागोच करिना. प्रेग्नेंट आसलेली बायलां सुद्दां आमच्यान सकयल येवपाक वचपाक जायना. कोवळ्या वाठारान आनी कोवळ्याची पंचायत काडली की ह्या वाटेंतल्यान एक असो जो रस्तो वयता म्हाज्या फाटल्यानच्यान तो वयर वयता. थंय एक धनगर समाजाचो गांव म्हणजे धनगर समाजाचे लोक रावतात. खूब वर्सां जाली हे लोक हांगसर वयर रावतात. तेचे कडेन रेशन कार्ड आसा, वोटींग कार्ड आसा, सगळें आसा.
पण त्यांचो डिमांड आसा तो फक्त रस्त्याक लागून. खूप आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की हे रस्त्याचे आमी इतली वर्सां हांगा रावता, आमची भुरगीं स्कुलान वयता, चलत येता वाटेक कोणूय मेळटा, वाघ मेळटा, जिवाणी मेळटा, टू व्हिलर तरी वता सारकें आमकां रस्तो दिवपाचो आमी खूब हें केलें. पूण आमचें कुरया म्हणटा, जाणटी बरी नासली आमी फाटीर मारून घेवन वयता, खुर्चेर घालता, तशी घेवन वयता. चलपाक सुद्दां वाट ती सारकी धड ना. प्रेग्नेंट आसलेली बायलां सुद्दां आमच्यान सकल येवपाक वचपाक जायना. आमी आमच्या धनगर समाजाची कॉन्स निवडून हाडलेली की ती तरी फुडें सरून कितें खटपट करून आमचे हे सॉल्व करतली न्ही रस्त्याचे. निवडून हाडली तेच्या उपरांत ती हांगाचे आमकां सोडून ती दुसरे कडेन रावपाक गेली. आमकां एक शौचालय आमकां सगळें भायर करचें पडटा. भुरगीं बी आमची रातची केन्ना जाल्यार भायर वयचें पडटा. पावपाक तुका पेरंट्स तुजे ना चलत वचपाचें. चलत वचपाचें. पावसान बिसान कशें मागीर तशीच वयता. थोडे म्हणजे अशी वयता आमी चडावन. आनी भुरगीं कशी वयता येता स्कुलाक तो पडटा उठटा आनी कोण बरो ना जाल्यार कशें करता. उखलून व्हरपाचो. गवळीवाड्यार अजून रस्ते कित्याक ना हाचेर कवळेचो आदलो सरपंच राजेश कवळेकार उलयलो. नंतरान आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी ती वयली प्रॉपर्टी सगळी विकल्या. जवळ जवळ 67 लोकांनी थंय ती प्रॉपर्टी घेतल्या. इतले लोकांनी जेन्ना थंय प्लॉट घेतल्या तेन्ना आमी तांकां कित्याक आमची प्रॉपर्टी दिवची. आमच्या आमदारांनी खूब प्रयत्न केलो. ती प्रॉपर्टी ती विकले कारणान थंय तो रोड वचपाक खूब म्हणजे त्रास जावपाक लागले. फाल्यां ते कॉलनी येतल्यो तेंचे कडेन हांवें मिटींग केली. जेन्ना इतले लोकांनी तेन्ना थंय प्लॉट्स घेतल्या तेदे वेळार तुमचो गवळीवाडो म्हणटा तो उडचो ना. म्हाजो खरो विचार आशिल्लो की तांकां टू व्हिलर पर्यंत दिवची म्हणून. आतां आमच्या आमदारा कडेन पयर परत एकदां हो विशय जेन्ना मिडियाचेर आयलो तेन्ना आमदारा कडेन उलयलो. आमदारान जाल्यार हेचेर विचार करुया, एटलिस्ट तांकां टू व्हिलर तरी वयर पावूनी. स्टुडंटा खातीर कोवेच्यान विवेक प्रभू. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान 2 दुयेंतींक घेवन जीएमसीन वचपी अँब्युलन्स पर्वरे सुकूर फोंडकुलात चुकयतना उमटली. दुयेंती खंय सेफ. फाटल्या दिसांनी पर्वरे रस्त्यार टू व्हिलरींक जाल्ल्या अपघातान एकटो सोंपिल्लो. अधिकारी रस्त्यांचेर केन्नाय उपाय काडटले काय म्हूण प्रश्नचिन्ह. सकाळी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यान पेशंटांक घेवन जीएमसीन फुडल्या उपचाराक वयतली एम्ब्युलन्स ही पर्वरी सुकूर पावली आनी ते रस्त्या वयल्या खड्डे आहा ते खड्डे चुकयता ती एम्ब्युलन्स ही ओवरटर्न जाली आनी ती ओवरटर्न जावन रस्त्यार उलटी पडली. ते भितर 2 पेशंट आसले जे तांकां फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीन व्हरताले. ते नर्स आसले आनी ड्रायव्हर हे हेतून देवाच्या दयेन म्हणटात तशें ते एम्ब्युलन्स जरी उलटाली तरी ते रुग्णांक चड हें लागूंक ना. त्या उपरांत मागीर दुसरी एम्ब्युलन्स आपयली. ते एम्ब्युलन्सीन मागीर तांकां घातलें आनी जीएमसीन तांकां फुडल्या उपचाराक लागून शिफ्ट केलें. काम जे रस्त्याचे म्हणजे पुलाचें जे काम करतात तेका सदांच एक्सिडंट जायत आसतात आनी माती आनी सगळे जे रस्त्यार जाता जे खड्डे आहा तेचो अंदाज येना. गेल्या 2-4 दिसां पयलीं टू व्हिलरीक एक्सिडंट जावन एक जे टू व्हिलरच्या फाटल्यान बसलो तो सोंपलो. एक्सिडंट जायत असतात. तेचे कितें तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणे उपाय काडूंक जाय. स्टुडंटा खातीर पर्वच्यान श्याम फुट्टे. कळंगूट रस्त्याची वाट लागल्या. कोयरायची समस्या आसा. पब्लिसिटी आनी इव्हेंटां केली म्हूण पर्यटन वाडपाना. बरे टुरिस्ट हाडटले जाल्यार सरकारान साधन सुविधांचेर फोकस करचो म्हूण शेकवाले मागता. साधन सुविधा पळोवन पर्यटक धादोशी जावन गेल्यारूच फुडें पर्यटक आनी पर्यटन वाडटले. पारंपारीक शेक धनी संघटनेचो अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोस उलयलो. गव्हर्मेंटान जरी तर आमी तर बरे ट्युरिस्ट हाडटले जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर पयलो तेणीन आपलो फोकस करपाक जाय. जशें की आमचे रोड आसा. कळंगूट रोड इज इन कंप्लिटली मेस. गार्बेज आसा ही गार्बेज साफ जावपाक जाय. आमी व्हडली व्हडली पब्लिसिटी केली म्हणून जायना. आयज काल जे ट्युरिस्ट येता ते व्हिएतनाम श्रीलंका हेचे उलयता. अशें आमचे गोंयचे उलोवप तेणी आपले कंट्रीक वचून करूंक जाय. लोकांक सांगपाक जाय इव्हेंट करून आमचे ट्युरिजम वाडचें ना. पूण जरी तर आमी तांकां त्यो बऱ्यो फॅसिलिटी दिल्यो बऱ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्यो जाल्यारूच हे आमचे ट्युरिजम चलतलें. हालत तुमी पळयात. ही हालत पळयत हांगासर लोक चलपाक शकना. काल कोणाचे खंय गोळ्याक फाल्ली. कोणें तरी म्हाका फोन करून सांगलो की गोळ्याक फाल्ली आनी हें पळयात तुमी. फाटल्यान जर तुमी वचून पळयशात जाल्यार तुका आतां हांवें दाखयलां. जरी तर शेकवाले आपले शेक घालून जरी तो धाकटुलो मुंडो पासून तो तिंगा काडून गेले न्हू 10 फोन मारतले तुका डिपार्टमेंट. पूण हांगा सप्लाय गेल्यार तूं पळय लोखणाचे खांबे पडलेले कातरलेले आहा.
हाचेर केन्ना बीन कसलो बीन एक्सिडेंट जावपाक शकता. लोकांचो पांय मोडोंक शकता, लोकांचो पांय कातरोंक शकता. उजव्याक म्हज्या इतल्या व्हडले 10 मिटरांचे दर्यांतल्यान आयिल्लें झाड पडलेलें आसा. हाका म्हयन्याचे म्हयने जाले. दुसरे वटेन अंदू वर्सा आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आंकडो वाडटा आनी खूब पर्यटक गोंया येवपाचे आसा म्हूण कळटा. गोंय सरकारान आनी पर्यटन खात्याच्या यत्नांक येस मेळटा म्हूण शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीचो जनरल सेक्रेटरी जॉन लोबो उलयलो. आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान भायर गांवांनी वचून रोड शोज करून आनी नया नया गांवचे लोकांक हाडल्या. हे फावटी आमी आयकले ते प्रमाणे खूब ट्युरिस्ट लोक नये येवपाचे आहा आनी फॉरेनर हे जे गोंय येता आमचे गोंयांचे ट्युरिजम वाडटले आनी हें वाडटा तें पळोवन आनीक दुसरो सुबेज लोक येतलो. ताका लागून देव बरें करूंक सगल्यांक. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. अंदू गोवा डेअरीक 1,27 लाखाचो फायदो. काल जाल्ल्या वर्सुकी आमसभेन मांडलो 2024-25 वर्साचो ऑडिट. सभेन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा. कॅटल फीड बंद केल्ल्यान दुधकारांक त्रास, सुदारीत कामधेनू येवजण हाडपाचो प्रस्ताव अशे जायते विशय चर्चेक आयले. एजीएम सुरू जावपा वेळार आदले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बसकेक आयले म्हूण बोवाळ जाल्लो. मात उपरांत एजीएम शांतिकायेन जाली. मेजर डिस्कशन म्हणल्यार गोवा डेअरी आमची जी आसा नो वर्सा 1,27,60,631 रुपीज प्रॉफिट जाला आनी हे इयर टू इयर प्रॉफिट जाला आनी हे प्रॉफिट इवन आमी 2 कोटीचे लिगसी इश्यूज आशिल्ले ते रायट ऑफ केल्यात. प्लस आमी फाटले कॅटल फिडाचे जवळ 2.5 कोटी फाटल्या वर्साक आमी पे केल्यात. सो सुरवातीक कितें जालें डिस्कॉलिफाय हे म्हणल्यार जे डायरेक्टर आशिल्ले तांकां डिस्कॉलिफाय केला म्हणटा कितें मातसो बोवाळ जाल्लो ते मागीर अलावड देम एज मेंबर्स आनी सोसायटी कॅन अटेंड. सद्या सेल कितले आसा 1,000 पर डे. फील्ड चालू आसा काय बंद आसा सद्या? कॅटल फीड आमी 2 वर्सां फाटीं बंद केला. ताचे आउटस्टँडींग आतां 9 कोटी उरल्या. एक्चुअली कॅटल फिडा लागून भयंकर इम्पॅक्ट जाला कित्याक आमचो जो कॅटल फीड आसलो तो नंबर 1 क्वॉलिटी आसलो. जे आसा कामधेनू स्कीम दॅट हॅज टू बी रिवायज्ड. तो असो डिमांड आसा की दॅट स्कीम हॅज टू बी वी हॅव टू जस्ट कम्युनिकेट टू एनिमल हजबंड्री इन कन्सल्टेशन विथ ऑल द फार्मर्स. मिटींग ही सुरळीत जाली आनी अंदू म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां कितें की इन शॉर्ट गोवा डेअरीक इंट्रस्ट आहा तो जवळ जवळ 1,47,000 मेळ्ळा आनी गोवा डेअरीक प्रॉफीट आहा ते 1,27,000. 1,27,000 1 कोटी 27 लाख गेला आनी 1 कोटी 44 लाख आमकां इंट्रस्ट मेळ्ळा. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां कळ्ळें तें प्रॉफीट वो लॉस कित्याक जी चल्ली ती पयलींची एफडीचेर चल्ली असो तें तांकां मिसगायड केले वताले. पयलीं एमडी आशिल्ले आनी जे कोण आशिल्ले तांच्यान कोण रिस्पॉन्सिबल ते अजून ठरोवंक ना. सो मिसगायड केल्ले वताले पयलीं. सो ते आतां ऑडिट सिस्टमॅटीक करून ऑडिटरांक ते सगळे दाखयल्या आनी ते वे ऑफ केले. सो आमचो प्रश्न आशिल्लो की बॅलन्स शीटा वयल्यान जर हे वे ऑफ जाले फाल्यां जर एन्क्वायरी जाली आनी ते गिल्टी मेळ्ळे किंवा ती रिकवरी जर खरी आसा अशी कळ्ळी जाल्यार ताजेर कितें. सो ऑडिटरान सांगलां की वे ऑफ केला आनी रिकवरी हाजेर कांयच परिणाम जावचो ना आनी जे कोण गिल्टी आसा म्हणजे कमिटी एक केल्या ऑडिटराचीच ताणें सांगलां आपूण ते सोदता आनी ती रिकवरी जातली. अरावंड म्हाजें प्रायमरीली 1,80,00,000 सुमार आसा. तामोशेच्यान उगव्या गेल्ल्या उपरांत ओंकार हत्ती निमाणो न्हंय हुपून महाराष्ट्राच्या सातोशे गांवांत गेलो. हत्ती आनी येना परत येवपाना तरी राना खात्यांतल्यान ताचेर नदर दवरची, लोकांचे आनीक लुकसाण जावपाचे टाळचे म्हूण थळावे मागतात. जो ओमकार हत्ती गेल्या 14 ते 15 दीस गोंयान जो धुमाकूळ घालतालो तो आयज खंय तरी सातोशे ह्या गांवान गेल्लो आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. पण सांगूंक येना जर थंयसरल्या लोकांनी जर परत ताका गंडेल जर आनीक कितें फायर वर्क जर करीत जाल्यार परत तो तोरशे ह्या गांवांत परत एंटर जावं शकता. सो तेच्या खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अलर्ट जावची गरज आसा. ताच बरोबर हांगा जे आजूबाजूचे शेतकरी जे आसात फार्मर्स आसात ते सुद्दां खंय तरी अलर्ट रावप खूब गरज आसा. एकंदर आतां तुमी फाटल्यान पळयतात ह्या फूल एरियेन तेणी धुमाकूळ घातलेले आसा आनी त्याच बरोबर तांबोशे तर लोकांचे शेताचे खूब लुकसाण जाल्लें आसा आनी ह्या जाग्यार सुद्दां उगवे ह्या जाग्यार सुद्दां तेणी खूब लुकसाण केल्लें आसा. महाराष्ट्राचे फॉरेस्टर आतां गंडेल लावन बी ताका खंय आतां हें करतात काय कळना. ओके. आनी कसो वयतलो हें कळना. म्हाका सांगा आतां जर समजा थंयसून जर परत गंडेल बी लायत जाल्यार परत येवं शकता हांगा? कसो येवचो ना आतां.
खंय ना न्हू थंय क्रॉस करून गेलो थंय क्रॉस करून गेला थंय कंगाल्या न्हू केळी बी अशे भितरल्या बी अशे माडांचे कवाथे बी हत्ती आयजूच सकाळी तामोशात 8 दीस झुमसाण घालून आता उग्या 4 दीस उग्या आमचे नुकसाण करून जाय ते आता तो महाराष्ट्रान गेला तो फॉरेस्टान जाता ते तितलीच फिल्डिंग लावन ताका परत आनी गोंयान येवपाचो ना तेचेर लक्ष दिवपाचो. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. नवरात्रा चल्ल्यात मखर आरतीची परंपरा अंत्रुजान चढ दसऱ्या मेरेन मखराचो उत्सव चलता. आमी दर राती तुमकां एके देवतेचे मखरांतले आरतीचे दर्शन घडयतात. न्यूज बुलेटिन सोंपतना आज पळोवया ढवळीच्या भगवती देवीचे मकर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.